नुव्या कृषी मेळावो जालो। ह्या कार्यावळीक शेतकी मंत्री बाबू कवळेकार आणि थळावो आमदार विल्फ्रेड डिसा हजर आशिल्ले। ह्या मेळाव्याक थळाव्यांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। गोंयांत सगळ्यांत चड शेतकऱ्यांक सहाय्यक निधी मेळटा म्हण मंत्री बाबू कवळेकार ह्या वेळार उलयला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। टाइम कमी असता आणि ते उमेद खूप असता, कळला? मागीर ते हेल्था प्रॉब्लेम आसा म्हणून जे युथ्स आसा पळय आनी जेचे कडेन जमीन आसा आनी तो कितें करपाक सोदता जाल्यार तेणें मुजरत आमकां सांगपाक जाय, कळ्ळें? ती आयडिया घेवपाची आनी ती आयडिया आतां खुबशे लोक आसा टॅक्नोलॉजी दिवपी, बाबा आपण हे कशें आतां एक प्रॉपर्टी घेतली म्हणटकीर ताका फेन्सिंग हे पयलें न्हय, सरी मारपाची, तार मारपाची, आडो बांदपाचो, बॅटरी फेन्सिंग हे सगळें न्हय, पूण तितूंत भितर मागीर बांय येयली, बोरवेल येयली, पायपलायन येयली, ड्रीप येयले, स्प्रिंकलर जाल्यार स्प्रिंकलर, सगळी सिस्टम येयली उदकाची। जो आमी दितात आख्ख्या भारतभर खंय ना जे आमी दितात गोंय दिते पेडी सुद्दां भाप सुद्दां न्ही 16 रुपया काही राज्यांनी आसात, 17 रुपया आसात, खंयचे एक दोन राज्य स्टेटींनी 18 पर्यंत आसात, पूण आमचो सपोर्ट प्रायस आमी 20 रुपीज दितात, 20 रुपये पर्यंत दितात आमी। म्हळ्यार जितले की तुमी 13-14 जर रेट आसत जाल्यार वयली दितात म्हळ्यार आमी 20 पर्यंत दितात। पर जेन्ना अळसतेचे आमकां हें कळ्ळें लुकसाण जालें आमी 17 वयल्यान 100 सपोर्ट प्रायस केलो। प्रत्येक कडेन ज्या शेतकऱ्यांक ताचो बेनिफीट मेळपाक जाय हो आमी प्रयत्न केल्लो आसा की चडांत चड आमकां शेतकऱ्या भावांक हेचो बेनिफीट मेळपाक जाय। आनी हेजे फुडें सुद्दां आमच्यो खुबश्यो स्किमी आसात, त्यो स्किमी आस्ते आस्ते तुमकां दिश्टी पडटल्यो। जायते कडेन हेरूय गोंयांत जायते विलेजींनी अशें करून फार्मर्स आहाय, पूण चडशे एक पीक काटाय आनी मागीर वर्सभर ते जमनीचे कांय कोनाय। आयज आमचे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीक पयले 2 पीक काडटाले, जावं वेर्ना, नुवें, उतोर्डा शेत रोयले, मागीर दुसरे पाटीक काणगां कोणगां ही आख्खे गोंयांत फेमस ही सेकेंड पीक काडटाले। पूण आतां हांवें चोयले ते भाशेन आमचे बेतालबाती हाका शाबासकी दिता हांव सगळ्या आवजी, तांणी आतां 2 पीक काडून 3री पीक चालू केलो आहा।